सत्तरीतल्या तोणीर घसघशार 17 वर्साचो राहुल बिंद या विद्यार्थ्याक बुडून मरण येवपाच्या प्रकरणाविशीं निमाणे शिक्षण खात्यान दीप विहार उच्च माध्यमिक विद्यालयाक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या। ट्रॅकिंगाचे नियोजन, शिक्षकांची देखरेख तशेंच सुरक्षेच्या व्यवस्थे संबंधी 3 दिसां भितर स्पश्टीकरण दिवपाचो आदेश दिला। समाधानकारक जाप दिवंक ना जाल्यार कायद्या प्रमाण खर कारवाय करपाची शिटकावणी शिक्षण खात्यान दिल्ल्याचें कळटा। कांय दिसां पयलीं मुरगांव दीप विहार उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या 25 विद्यार्थ्यांचो पंगड सत्तरी तालुक्यांतल्या सावड्डे पंचायत क्षेत्रांत येवपी तोणीर काजरेधाट ह्या घसघशार ट्रॅकिंगे खातीर गेल्ले। त्या वेळार ह्या घसघशार राहुल बिन ह्या विद्यार्थ्याक बुडून मरण आयिल्लें। ह्या प्रकरणाविशीं शिक्षण खात्यान दीप विहार हायर सेकंडरीक आतां कारणां दाखय नोटीस धाडल्या। ट्रॅकिंगचें नियोजन, शिक्षकांची देखरेख तशेंच सुरक्षेच्या वेवस्थे संबंधी 3 दिसां भितर स्पश्टीकरण दिवपाचो आदेश खात्यान दिला। तशेंच तांच्यांनी समाधानकारक जाप दिवंक ना जाल्यार संबंदीत कायद्या प्रमाण खर कारवाय करपाची शिटकावणी शिक्षण खात्यान दिल्या। मजगतीं ह्या प्रकरणा विशीं वाळपय पुलिसांनी 4 शिक्षक आनी 2 टूर ऑपरेटरां आड गुन्यांव दाखल करून तांकां अटक केल्या। ह्या ट्रॅकिंग वेळार गरजेची परवानगी नासतना रान वाठारांत प्रवेश केल्ल्याचें सांगकार आयला। ट्रॅकिंगचें आयोजन, देखरेख करपाची जापसालदारकी मुख्याध्यापक वा प्राचार्यांनी खंयच्या शिक्षकाचेर सोपयली। तशेंच ट्रॅकिंगेचें आयोजन आनी वेवस्थापन योग्य रितीन करपाक अपेस आयिल्ल्यान शाळेच्या वेवस्थापन समिती आड कारवाय कित्याक करची न्हय हाची म्हायती खात्यान मागिल्ल्याचें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।